फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. कालच्या दिसाक तुवें एक स्टेटमेंट केलो when the BAC was tabled on the house की रिटर्न ऑब्जेक्शन दिल नाही म्हणून. हें 24 तारखेक जेन्ना BAC जाली रिटर्न ऑब्जेक्शनाची कॉपी this was placed before you. This has your signature, your stamp of your office. Speaker sir, हें पयल्या पुसा हिस्ट्री जाता जेन्ना आमी वबली उलयताय बरोवनूय दिता मुखेलमंत्री ह्या दिसान हिस्ट्रीचे उलयता तर हें लोकशाही और हो सालाजाराचो कायदो. एक काम कर BACच्या मिटिंगेसा तूं प्लेस करूना आशिल्लें तें सांग. केलें स्पीकर सर हेचो चॅक कर हेचो सायना तुगेली. स्पीकर सर हें मुखेलमंत्री पयल्या पुसा जाता आमकां उलोवपाकूय दिनाय उलयलें जाल्यार ऑब्जेक्शनूय फायलूय केलें जायना. दिस इज इन फ्रंट ऑफ योर दिस इज द सिग्नेचर. तुवें BAC मिटिंगेच्या प्लेस करूंक ना. हेचो हे 24th हे तुगे ऑफिसान स्टॅम्प आहा. स्पीकर सर हे तुगे ऑफिसान स्टॅम्प म्हणजे ऑफिसा सोडून BAC मिटिंगे BAC मिटिंग थिंगा स्टॅम्प आहा. BAC मिटिंग जाल्या उपरांत दिला आसतना तुवें पयलीं दिला टायम बरयलो नाही जे कितें उलयता तूं हिस्ट्रीचे उलयता चॅक कर हे पयल्या पुशे गोंयांत जाता करूना एखाद्या वाजे म्हाज्या ऑफिसा प्लेस केल्या हे हांव प्लेस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर श्री Yulia Lemau. Because I just wanted to make a mention that under subsection 3, section 49, read with subsection 8 of section 37 rules of procedure conduct of business of Goa Legislative Assembly, I shall not be in a position to provide answers to LAQ 11A, 12A, unstarred LAQ 68, 82, 13, 142, 147, 169 because of as per your rule book and as per the matter that is already now sub judice and going on in court under subsection 3 or subsection 49. Postpone the question then. No, it's not your prerogative to tell me to postpone. Let me finish. The rule book is very clear. You go by the rule. It is starred and No, it's not the question. You can't tell me. I let you talk to the speaker. Subject section 5 and 17, section 37, rules of procedure conduct of business of Goa Legislature. I am not providing the reply to the answer LQ 139. Speaker sir, दोन्ही हांगा रूल बुका प्रमाणे आमी सायटेशन हांवें वाचला and रूल बुका प्रमाणे ताजे व्हेरी स्पेसिफीक क्लॉज आहा तेज्या आदाराचेर ते हांव सद्या सबज्युडिस असले कारण म्हायती दिवंक शकना. स्पीकर सर हो रूल हांव पयल्या पुसा आयकोता कित्याक हें जेन्ना क्वेश्चन घायलें इफ मिनिस्टर कॅनॉट गिव ही हॅज टू पोस्टपोन इट or give in the answer that it has been postponed, give the reply that it is sub judice move. Give the reply that it is sub judice. Rule book and rules of business haje adaracher hanga very clearly mentioned hanga rule section 3 minister opinion that the information एक minute अंकळे history repeats itself. मुखेलमंत्री बाब हांगा मंत्री सोड रे बाबा लीडर ऑपोजिशन मातसो आयक समजून घे मातसो. Speaker sir, if a minister's opinion that information required by a member cannot be given in public registrar, he will say so. The refusal of the minister to supply information on the ground cannot be raised as a matter of privilege, nor can a motion of adjournment of the house be brought on the ground. Bukan छापलेला आणि बुक वाचचे आणि त्या आधाराचे सांगचे म्हाका खंयचे. You give in your reply, no? In your reply, you say that the rule is like that. Speaker sir, rule book प्रमाणे हांवें citation वाचला. Yes, okay. पोस्टपोन क्वेश्चन घे. कितें माहिती कितें रुलींग कितें तेजेर कितें म्हणटोय रुलींग कितें एज पर रूल तुगे रुलींग कितें तें रूल सांगलें तुगे रूल कितें तुगे वाचपाक जाय वाचल्या उपरांत ते कळटलें कितें. एज पर रूल आमी अलाव केलें न्हू तुका पोस्टपोन क्वेश्चन अलाव केलें क्वेश्चन येस अलाव केलें कितें म्हणटा तो पोस्टपोन कोता तूं तो ना दिवपा जाय तूं अलाव कोता हांव करूना पूण तें एज पर रूल ताणें तें सांगलें पळय आसा न्ही मागीर एज पर मागीर तुगे कितें राजांव कितें स्पीकर सर तेजेर तुगे कितें तेणें घायला मुखार कितें तूं तें मुखार वताव कितें तें दी न्हू सांग आमकां. एज पर रूल जो आसा न्ही क्लॉज 13 आसा पळय न्ही त्या प्रमाणे जो कोर्टांक आशिल्लो जो विशय आसा पळय न्ही तो हांगा घेवपाक मेळना. ना पण ते रिप्लाय दिवपाचो न्हू ते मंत्रीन रिप्लाय दिवपा जाय न्हू रिप्लाय दिवपा ना म्हण एशकोन तरी मुखार जाल्या आन्सरू आम दुसरे विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल द अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो विल से एंड देन द क्वेश्चन यू रिप्लाय दैट इट इज इन द कोर्ट द हाउस नीड्स टू अंडरस्टँड दैट रूल बुकाचे सेक्शन अदरवाइज से द सेम थिंग तुमच्या फुड्यान दवरला. येस फुडें वचया के पोस्टपोन क्वेश्चन तुमचो कितें रे सगळें फर्स्ट टायम जाता हिस्ट्रीन. स्पीकर सर postpone question 1B. 1B. Postpone question 1B.
supplied to the house. Speaker sir, हो एक question हांव मुद्दम But this सांगपाक is new सोदतां. renewable energy. How are you answering? One B. What are you answering? Yeah, it is all last speaker, वन sir. बी हे हिस्ट्री ही तिसरी हिस्ट्री झाली 2 मिनिटां 3 मिनिटां Cess no, झाली. cess no रे. अरे ही हिस्ट्री एक एक म्हणजे 4 हिस्ट्री झाल्यो. CM will answer. No, I called out. Let him this. Speaker, sir, answer as per computer sheet. अरे स्पीकर सर हो प्रश्न 6 म्हयने 6 months बॅक आयलो पोस्टपोन केला. आतां कोणा तूं करपाचें क्वेश्चन तूं करपाचें तो आन्सर दिलो जाल्यार मात तूं ते सायडीन चोयना हे सायडीन चोयता. ऑनरेबल स्पीकर, जेन्ना 2012 परिवर्तनाचो सरकार म्हणून मनोहर पर्रीकरान सरकार आयलो 2012 आनी ते नंतर आमचो बाब सुदीन धावलीकरानूय ताका सपोर्ट केलो. आतां बेसिकली दीस इज अबाउट द गोवा सेस ऑफ प्रोडक्ट्स अँड सबस्टेन्सीस. ह्या सेसा प्रमाणे एक्ट 2013 this was brought into force to discourage pollution on coal and substances by this double engine sarkar. And the clause G zoritor tuye ye actacho kalyar clause G, I am referring to clause G. This bill speaks about substances which include carbon products, coke, coal, chemical and chemical products and hazardous waste, hazardous substances. Under section 4, Manor Parrikar had levied a tax of 2% of the sale value on substances, handling, utilization, combustion, transportation, etc., etc. Speaker sir, 18 February 2014 or Kaido zalo and the rates were specified at 2%. Ada tej nantar Speaker sir, o Kaido zo allo ye says je companies are that were handling coal and coke. I am being very specific, Honorable Chief Minister, coal and coke. They challenged this in the High Court. And the Honorable High Court dismissed this particular order and directed the Goa government to collect the cess under Green Act. This is the High Court order. Speaker sir, anta LAQ number 181 unstart mugelo tabled today. In that, under D, I had specifically asked, very specific, whether information from LPT specifically asked, very specific, regarding the whether the government has collected information from LPT from Penjim ports regarding the department has not collected of Goa any information from LPT and Penjim ports that regarding the department has not collected and value of any information from LPT and Penjim ports regarding the quantity and value of coal imported in the state. I had asked on the percentage of cess, kitli percentage under green cess on products causing substances causing pollution and the collection when can start जाल्ले काय कितें तेजेर म्हाका स्पीकर सर आन्सर चोय शॉकिंग सारको आन्सर in this reply it says that the details of cess 2018 to 24 they provide केले. Answer says the demand of respective financial years and green cess collection is based on Xerox copies of submitted by the respective dealers. The collection प्रश्न विचारा न्ही एक मिनिट अरे हे सगळे रिप्लाय तुम्ही प्रश्न विचारला प्रश्नाचे उत्तर दिला तुका सब क्वेश्चन विचारा हांव समजायता मंत्रीन आतां म्हाका खबर ना तेको कित्याक गुणायले तें पूण तेजे लागून हांव मुखेलमंत्रीक समजायता रिप्लाय कितें मेळटा ते डिपार्टमेंटाचे. स्पीकर सर हे आणि एक हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिजो पहिले प्रश्न विचारून दिजो सर राव रे माझी सुसेगाद रे हांव म्हणना collection figures are not cross checked with the director of accounts. This is the reply. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो हा 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडींग ड्यूज कितें असेसमेंट केला काय कितें डिमांड नोटीस तुम्ही या कंपनीक या क्रोनी कॅपिटलिस्टीक अदानी जिंदाल हांकां तुम्ही धाडाय काय कितें अँड वॉट इज द पेंडींग रिसिवेबल्स. स्पीकर सर म्हाका I would like to draw the attention of the Chief Minister. Look at Annexure A. Ana Annexure A chair demand dalai kamu eje kai details are not provided. Assessment is not done regularly, and in some cases reason म्हणजे जाते भाशेन तांकां हेडवयले
the time for pendency government has not provided. आता मुगेलो first supplementary हे सगळें चोयल्यार. I want to know from the Honorable Chief Minister, what are the pending dues of these companies as per your record? What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies submitted by these dealers with regards to green cess? Or mugelo poilo supplementary. स्पीकर सर, आता हांवें जर म्हटलें होय बी विशय सुप्रीम कोर्टान आसत जाल्यार तो म्हणटलो परत आनी एक हे हो विशय सुप्रीम कोर्टात आसा. स्टे आहा. स्टे दाखय म्हाका. स्टे दाखय. हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान म्हणा. आतां तूं उलयलो मरे, म्हाका उलोवपाक दी मरे. म्हाका उलोवपाक दी मरे. होय मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा. सुप्रीम कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे 50% कलेक्शन करपाक जाय. आमी 50% कलेक्शन करून घेतला. 50% कलेक्शन जे आहा पळय न्ही तो विशय फुडलो. म्हणजे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा. Sir, I specifically asked you, my question is different. Opposition leader, I specifically asked you, तुम्ही क्रॉस चेक एमपीटी कडे हे फिगर कित्याक चेक केले नाही? दुसरे झेरॉक्स कॉपीचे तुम्ही कित्याक रिलाय झाले? Supreme Court, I challenge the Honorable Chief Minister. I challenge, show me the order that says that Supreme Court has stayed this. Why didn't you collect it? सांग म्हाका. हे एमपीटीचे आणि हे झेरॉक्स कॉपीचे तुम्ही कित्याक? Why did you rely on this? Why didn't you check with MPT? What was the reason for the delay? स्पीकर सर, हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू तेजेर सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला. हांव परत एकदां सांगता, हे मॅटर पयलीं द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो. गोवा ग्रीन सेस अँड प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस एक्ट इन 2013. स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो एक्ट जो नोटिफाय केला. हो दुसरो एक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि ताज्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजेर सुप्रीम कोर्टात गेले. बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आता म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात. ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. स्पीकर सर, हाजी आतां ह्यो वेगवेगळ्यो कंपनीज हे सबमीट केला ताका आन्सरान वेगवेगळ्यो खंयच्या कंपनीत हांव जातोय तितलो ना रे हाजरा ना हांव काटा 13 आणि 14. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री एक मिनिट. स्पीकर सर हांव ताका तेंच सांगता, हाजो आतां एक्सेस जो आसा पळय म्हणजे आतां न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी इज एन नोडल बॉडी. हेजो एक्सेस करपाचो रायट जो आसा तो आमचे GST खातीर दिला. GSTचो एक्सेस आतां तांच्या कडेन दिला. म्हणजे हितूंतल्यान NRE डिपार्टमेंट आसा न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी हो डायरेक्ट 10 वर्सां जालीं. 13 तूं आमदार पयलो आसलो तेन्नाचो मनोहर पर्रीकरान हाडलो. आयक मरे CM, आयक एक मिनट. आतां हो CM बोस तूं हांव सांगता तुका. आतां हो फिगर जो पड आहा इट इज नॉट वॉट ही सेइंग. इट इज 352 crores एज पर युअर एनेक्शर A आफ्टर द एंड ऑफ 41 पॉयंट नंबर 41 यू लूक. तुवें पड दिला हेजेर पयलीं सुवातेर MPT को कित्याक कलेक्ट केलें ना, इतली वर्सां कित्याक दवरलो तो आन्सर ना. आतां हें बारीकशें गुणुलें बाप सुदीन बाप गुणूल पड कॅल्क्युलेशन कोता. हें चोयल्यार एनेक्शर एचेर 352 crores डिमांड दिला. आउट ऑफ वीच टॅक्स पेड इज 237 crores and the balance to be paid is shown as 114 crores. आतां ह्या इंतून हांव चोयतालो इन द एनेक्शर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑफ 352 crores 190 crores are paid by petrochemical companies. Savita Oil Technology, Bharat Petroleum 47 crores, Indian Oil 78 crores, Hindustan Petroleum 57 crores, Goa Natural Gas 80 lakhs. एमी 190 crore एम हारी केला. आता coming to the point of whatever 237 paid by practically 190 crores has been paid, only 47 crores has been paid by these coal and coke company. आता एनेक्शर ह्याच annexuran जेन्ना आमी चोयताले वेदांता
हो कोणा गेलो जावंय 21 to 22 to 23 डिमांड केला डिपार्टमेंटान 0. अदानी एका paid only 1 crore 47 lakhs out of 6 crore 77 lakhs. Serial number 21 in your annexure. Southwest Port 0. Zindal JSW serial number 30. Speaker sir, Vibul Coal demand accepted 0. Seven Logistics demand job department and gaila 0. And JSW, which is the biggest importer of coal today in Adani, the demand from them from 14, 15, 22, 23 is zero. प्रश्न विचारला बाकी सगळ्या प्रश्न हा उत्तर दिल्ले दुसरो आसा प्रश्न विचारनी हे सगळे जरी तो चोयल्यार जे बाब मनोहर पर्रीकरान हो कायदो हाडपाक केल्लो आनी कंटिन्युएशन तेगे जालो हे पागेलेच मला आनी प्रश्न विचार प्रश्न स्पीकर सर हितू सगळे दिसत ते सगळे कॉर्बोट हेजे जे पडे हाय इसवण गोबरो हे चोणोक सोणागुडी हे खूंय गेले हे खुंयच्यान गेले हे म्हाका समजी काय मेळना स्पीकर सर दादा कमिंग टू द पॉयंट योर डबल इंजिन सरकार coal.gov.in gives these are the figures of MPT. These figures are on the website. You take it out today also. From 14-15 till 2023. नाही प्रश्न विचार येत मरे हांव दुसरे जे येता फिगर दित न्हू हांव नाही तशें नाही एक प्रश्न संपूर्ण एक वर एक प्रश्न मरे हो प्रश्नाचे इतलो हांव विचार न्ही तुझे सब क्वेश्चन विचार न्ही स्पीकर सर from 14-15 to an average of 2024 100.2 million tons 102.46 to be specific as per figures given by DGCI म्हणजे 100 million ton coal and coke has been imported in the state of Goa for 10 years. And speaker sir हेजे चोयल्यार हे MPT वेबसायटाचेर आहा नाही तुझो प्रश्न विचार तुझो जाता स्पेसिफिकली जाता हांव भायर तशें म्हणना तुवें तुका जाय ते प्रश्न विचारला ताजे उत्तर मुख्यमंत्र्यान सरकारान दिल्ले आसा बरें Speaker sir, I'm on my feet. You take your point of order after I finish. Speaker sir, point of order, very important it is, very important. पॉईंट ऑफ ऑर्डर तेन्नाच काडपाचें आसता. तुवें आन्सर दिवपा जालो मरे व्हेरी इम्पॉर्टंट तो सभागृहाक म्हणजे कितें सांगपाक पळयता हांव नकळो सभागृह हांव सांगपाक सोदतालो हितू व्हडलो गोंदोळ आहा म्हणून इतलो व्हडलो गोंदोळ दिस इज अ बिग स्कॅम दॅट इज वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल सांगपाक सोदता म्हणजे कितें स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें राव आय विल गिव यू तू जे सांगता पळय लेट हिम सिट अरे ऐक स्पीकर सर ऐक मरे हे कितें म्हाका कितें डिस्टर्ब करता लेट मी पुट माय क्वेश्चन आय विल पुट माय ऑर्डर मागला इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॉट इज द पॉयंट तुगे कांय नाच मरे पॉयंट ऑफ ऑर्डरान तूं कोल हो पयलीं बसून हांगा हाडटा काँग्रेसीन कांयच करूं ना अरे स्पीकर सर ह्या गव्हर्नमेंटान त्या वेळार 2% सेस लायलो स्पीकर सर परत तो विचार प्रश्न तो जो कितें पळय सांगता मनोहराचें नांव घेता पळय तें डिलीट करा गव्हर्नमेंट डिसिजन इट इज स्पीकर सर इट इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन ही कॅनॉट टेक एनीबडीज नेम हियर बस रे हांव सांग लेट हिम सिट बरें जालें पयलीं बसून आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट स्पीकर सर लेट हिम सिट फर्स्ट माननीय मंत्री सांगता ते बरोबर आसा कारण 2012च्या पयलीं ह्या सरकारान कसलो काँग्रेस सरकारान कसलो दितून अरे काँग्रेस सरकारान केला ऐक मरे तुका जाय जाल्यार क्लियर कट हांव भितर सांगता पळय काँग्रेस सरकार उत्तर दिवपा दी मरे पूर्णतः ऐक तुझे ज्युरिडिक्शन म्हणजे पणजी पोर्ट परत माडगांव हितूर बाकीच्या सगळ्या स्टेट अपिलांकडे जितके ऑथॉरिटीज आसा तितक्याय कडेन स्पीकर सर हो पेपर हांव ताका जाय जाल्यार दाखयता तेणी फ्लोर ऑफ द हाऊस दवरता तुका क्लियर कट कळटलें 50% जो आसा कितले पयशे तुवें रिकवर केले 50% पयशे रिकवर केल्या 50% पयशे जे तुगेले फिगर हाऊसाचो लीडर ऑपरेशन तू बस सुप्रीम कोर्टाची केस फायनलायज जाल्या उपरांत आमी 100% पयशे जे आहा सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला खंयच्यात पळय Speaker sir, Honorable Chief Minister is misguiding the House. I will clarify. उत्तर नाका तू पयली ऐक ऐकेला तुका उत्तर नाका
तू उत्तर नाका गुणायत उत्तर नाका तुका दिवपा नाका मग तू उत्तर दिता म्हणून तुका तू गुणायता हेवटेन तेवटेन स्पीकर सर हांव निव्वळ सांगता अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 50% कलेक्शन गव्हर्मेंटाक कर म्हणून सांगला 50% कलेक्शन गव्हर्मेंटात आतापर्यंत केला केस इज कंटिन्युअसली इन द सुप्रीम कोर्ट बाकी सगळ्यांची अपील्स वेगवेगळ्या ज्युरिडिक्शनाच्या समोर आसा एकदा फायनल जाल्या उपरांत 100% पैसे आम्ही कलेक्ट करता आणि हे फक्त गोंय राज्यांत आसा आणि खंयच्याच राज्यांत ना जाय जाल्यार पयलीं सांग बाकीच्या राज्यांत स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें 50% रिकवर केलें न्हू आतां मुगे दुसऱ्या प्रश्नाचेर येता एवरेज जे इम्पोर्ट जाला एमपीटीन इज इन द लास्ट 10 years 102.6 million tons what you have recovered okay now by the great जे परिवर्तन करपी मनोहर पर्रीकरान जे 2% फॉर्म्युला गायलो परत तेका सांग इज द पास्ट गव्हर्मेंट द पास्ट गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस लेट मी कम ऑन इट आम्ही काँग्रेस सरकार म्हणटा पर्टिक्युलरली चीफ मिनिस्टराचे नाव घेना कित्याक डिस्टर्ब परत काय तुवें आल्टो सांगता तुवें सांग बरें बीजेपी गव्हर्मेंटान म्हणून सांग बीजेपी गव्हर्मेंटान म्हणून सांग बरें आयक आतां बीजेपी गव्हर्मेंटान कायदो हाडलो कायदा नंतर पयलीं 2%ची सो एवरेज इन अ इयर वॉज 10 million tons करंट रेट कोलाचो इज 38,000 मेट्रिक टन स्पीकर सर तो म्हाका कित्याक डिस्टर्ब कोता तो कित्याक डिस्टर्ब कोता स्पीकर सर बरें दी कॉपी दिता हांव कॉपी दिता तुका ही घे स्पीकर सर आज रेट कोलाचो तुझो दुसरो क्वेश्चन तू विचार हय दुसरो स्पीकर सर बोसोय दुसरा क्वेश्चन घे बोसोय दुसरा क्वेश्चन स्पीकर सर बोसोय अरे स्पीकर सर तेक बोसोय हांव आनी 5 मिनिट घेतलो ताजेवर दुसरा प्रश्न स्पीकर सर आतां जी रेट सरकारान जे 47 crores जे रिकवर केले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज पर द एवरेज फॉर द लास्ट 10 years ऑफ कोल इज 22,000 आणि ह्या वर्साक 38,000 पर टन आहा एवरेज 22,000 हे बारीक जोरी तर कॅल्क्युलेशन केल्यार एट 22,000 and 102 million metric tons this comes to at the first formula of 2% at 8,125 crores today as per the second formula of परिवर्तन at 0.5%. तेका क्लियर कट सांगता हे पळय आता जे आहा पळय हाज्या अरे हांव प्रश्न विचारता न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी ऑलरेडी सेल्स टॅक्साक लेटर काढला उरलेले सगळे तो फक्त म्हणून जे आसा पळय सांगपाचे लास्ट क्वेश्चन दुसरे लास्ट क्वेश्चन घे पळय एकटोय सुटचो ना न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जीन सेल्स टॅक्साक परत लेटर काढला उरलेल्यांचा केन्ना लेटर प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस 31/1/2025 मागीर आतां मरे मागीर 31 म्हणजे केन्ना असेंब्ली होणे 7 दीस नो लास्ट क्वेश्चन तुझो सगळो लास्ट सप्लिमेंटरी A to Z पोस्टपालाय मरे लास्ट सप्लिमेंटरी तू वगीत नाका जाल्ले उलयतानी बस मिस्टर विजय सरदेसाई साहेब आंदा स्पीकर सर स्पीकर सर राव रे स्पीकर सर इट इज अ जॉइंट क्वेश्चन it is a joint question speaker sir honorable Vijay how can you take it? It's a joint question. How are you breaking the rules? It is a joint question. Joint ha mare last question विचार last question in brief second muge specific question tuka second rate iche as per 100 million ton at 0.5% comes to 2,145 crores with the interest. Will you collect this? No, nothing stops you from collecting this. Speaker sir, साधारण जोरी तर कोणाचे इलेक्ट्रिक बिल एक महिने हारी केल ना. I say, will you cut the power? वो पावर मिनिस्टर आहा. स्पीकर सर, रिन्युएबल एनर्जीन सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटाक डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला एसेस करपाचो आणि तांकां लेटर इश्यू करपाचो तांच्या कडल्यान आमी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन 50% कलेक्ट करता. You have to collect almost 2,000 crores. परत सांगता स्पीकर You have to collect. अकॉर्डिंग मॅटर इज इन सुप्रीम कोर्ट. No, the matter is not in Supreme Court. Why did you collect 50% of the amount?
that is about 1,000 It is crores. an Why didn't you collect? interdepartmental On the floor of the House. Speaker sir, Speaker sir, हो पावर मंत्री जो आल्लो 6 months back सेम आन्सर दिल्लो हो कोणा पावर दिवपाक आनी कोणा काडपाक एक खूब खबर आहा हेणे हेंगेलो पावर बंद उडय environment ministers to suspend all their operations of consent till they pay this amount. This is the money of the state. Hazar crore you are keeping them pending for so many years. When will you recover? How much time will you recover this amount? स्पीकर सर परत सांगता सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना खातीर आम्ही रावल्या आणि त्याप्रमाणे आता Speaker sir, Supreme Court has decision na. Supreme Court has asked you to collect for more 50%. केन्ना सांग केन्ना ते ऑलरेडी आम्ही सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटाक आमच्या इन्स्ट्रक्शनूय दिला दे आर हे 4 दीस होऊन दिले ते जानेवारी वेंजी वेगस तुझा प्रश्न हो सेस आम्ही जो चार्ज करता ताका 3 गोष्टी लागता. फर्स्ट थिंग इज असेसमेंट. सेकंड थिंग जो मनीस असेसमेंट करता म्हणजे कमिशनर दॅट कॅन बी चॅलेंज इन द एपेलेट ऑथॉरिटी. हे एपेलेट ऑथॉरिटीन जर दिले आणि ताका जर मुखार वचपाक जाय जाल्यार ही हॅज टू पे 10%. Any authority bigger than the Supreme Court? Because sir, is any authority higher than the Supreme Court? When the Supreme Court has given you directions to collect, you have failed. You have failed. You have failed. When Supreme Court told you to collect, why didn't you collect it? युरिया लिमाव बसून घ्या. Appellate authority एकला होता. ऐक जो सुप्रीम कोर्टान गेला जो कोण उचलना तांच्या सांगता 10% भरून आपल्या सर सुप्रीम ते सोड ते बारके कॉर्बोट येस मोडसो तू सोटा बारके कॉर्बोटा घेऊन भोवताय रूल तरी सांगता तो ऐक मरे. वेंजी वेगस तू आनी कितें दिता तू पयलें दिवपाक जाय आशिल्लें आन्सर तो दिता तू अरे तू कितें पयलें आन्सर दिलो पोजिशन लीडर युरिया लिमाव बसून घ्या श्री वेंजी वेगस. Specific एकूच question विचारता हांव. Specific एकूच. एक मिनिट. सौदी मातशें त्या नंतर ताका ट्रिब्युनलार वचपाक मेळटा आनी ट्रिब्युनलार वता आसतना ताणें 10% भरप आनी सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी आतां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट सांगलां 50% भरा म्हणून. 47 मातसो बस आयकुपाचेच मनस्थितीन ना तो. 50% आमी सगळे भरून घेतले. अरे 47 crores गेले ते 47 crores 50% do it is Vegas. because sir this house or minister misguide कोता पोजिशन लीडर or misguide कोता CM an उत्तर दिला की तो recover कोतलो म्हणून there is a direct thing that this is thousands of crores. It is not 47 crores. हे कित तू बी आणि पोर्टफोलिओ दिना का तुगे काढीत ते आता तू सारखे. स्पीकर सर आता हे जे ग्रीन रेव्हेन्यू टाइम जाय तर सांगू revenue on the green cess. Barabar hai. Revenue which is collected, this revenue is collected from manufacturers and producers who are producing commodities that will cause pollution. हे सगळ्यांकू खबर आहा. पूण आतां हो जो पयस येता सीएमानूय आज सांगलो आहा की 237 crores हो जो आहा कलेक्ट केल्लो आहा फ्रॉम 2014-15 फायनान्शियल इयर टील 2023-2024. पेंडींग 114 crores आहा. अदानी एंटरप्राइज 12 crore आहा. JSW स्टील 23 crores. जुवारी एग्रो 48 crores. अशें करून जायतें लिस्ट आहा. स्पेसिफीक क्वेश्चन 237 crores हे जे कॉन्सोलिडेटेड फंडांत येवपा जाय ते येयलो म्हूण दाखयता. ते फंड तुमी खूंय मोडल्याय फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स. वेर हॅव यू स्पेंड दीस फंड and for the next financial year जो फंड येवपाचो आहा that where are you going to spend हे on the floor of the house आमकां दिवचे. स्पीकर सर हो जो फंड येता पळय न्ही हे पोल्युशन कमी करपा खातीर खास करून यूज करता. आतां पोल्युशन कमी करपाक यूज करता आसतना आमी हे सांगता आसतना MPTचो जो कनेक्टींग रोड फॉर द नॅशनल हायवे जो केलो तितूंतल्यान 3 शेअर आशिल्ले. एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी MPT स्वताचो शेअर आशिल्लो. भितरलो एप्रॉक्सिम म्हाका आतां सारको सांगूं नका बट 30% नॉट 30% बट 20% एप्रॉक्सिमेट ओरिजिनल 39%. 20% या 25% शेअर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा त्यात हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर हे पयशे सदोदीत वापरता. इन फ्युचर हो ग्रीन सेसचो कलेक्ट करता आमी जो फॉर द रिन्युएबल एनर्जी आनी ह्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर हो जे पयशे आसा हे सदांच रिन्युएबल एनर्जी चार्जिंग स्टेशन ह्या वेगळ्या सगळ्या खातीर हे
पयशे स्पेसिफिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करपा खातीर वापरतले. 25% इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटे रस्त्याचेर उरलो पयसो. आयक हांव तुका सांगता आतां पर्यंत आमी त्या हायवेचेर जे स्पेंड केले पळय न्ही तेजो टोटल प्रोजेक्टाच्या 20 to 25% तुका दिसना तुका PWD आहा रस्त्या तुज्यान PWD फंड्स उजा श्री एल्टन डिकोस्टा. कार्बन एमिशनाचो हो पयसो थिंगा लोकांक त्रास जाता पब्लीक हेल्थ केरांक घालूं जाता कार्बन फुटप्रिंट कमी करपाक घालपाक जाता. तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हो फंड कित्याक घायल तुवें थिंगा? There is another fund which you can always develop the roads and all. Why have you used this 237 crores? Vasco loka health problem jata. Akke pollution jata. Going carbon footprint is going down. Ye carbon footprint kuch karpa kita पैसे केले नाही तुवें. वास्को आणि मार्मागोवा पोल्युशन जावन म्हणटालो 203 कोटी रुपया जे आहा पळय आमी 237 क्रोजाचो आमकां ब्रेकडाऊन जायो. हुंय पैसे घायले ते तुवें. स्पीकर 237 क्रोजाचो आमकां breakdown जायो. Put it on the floor of inquiries आई 237 crores हुई मोडे पण कितकोन ते स्पीकर सर clear na we are not satisfied with the answer. हम 237 crores कितकोन मोडे आणि सभागृहाचो भान शान राखा पप्यानो. फ्लोर ऑफ द हाऊसाच्या हाफ एन आवर एक क्वेश्चन तुम्ही अरे ओ इम्पॉर्टंट स्टार क्वेश्चन मोर वन. स्पीकर सर I'm joined up. फर्नांडिस Sir, I'm joined up. Sir, I'm joined up. तुझा फर्नांडिस क्वेश्चन स्पीकर सर लेट मी पुट इन अ सिंपल वे. स्पीकर सर हांव सादी उतरान सांगता. स्पीकर सर हांव जॉईंट हा. स्पीकर सर हांव सादी उतरान 2012 2012 अकाउंटेबिलिटी स्पीकर सर तेगेलो तो जॉईंट हा तेणे एल्टनान क्वेश्चन विचारपाक जाय. स्पीकर सर आमकां हेजेर देर हॅज टू बी एन इन्क्वायरी नाल्यार हाऊस कमिटी बसय. Speaker sir, there has to be an inquiry. Into this. या प्रश्न आमकां विचारपाक रायट दी. स्पीकर सर कॉल आउट हे प्रश्न विचारपाक रायट दी मरे. पोस्टपोन एलिक्यू नंबर नो शिवरेश बोरकर. स्पीकर सर पोस्टपोन एलिक्यू नंबर 16 देयर हैज टू बी स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ हांव उपरावत आसतलो आन्सर करपाक दिना. 16 सर मुखेलमंत्री सांगपा जाय कितू म्हयन्यांनी हे पयशे तूं कलेक्ट करतलो. स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय कितले म्हयन्यांनी हे पयशे तूं कलेक्ट करतलो. स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय कितले म्हयन्यांनी हे हजारांनी करोड तो रिकवर करतलो. स्पीकर सर हे हो इशू एल्टनादी उलोवपाक माय सभागृहात चलोवपाचें ना. सप्लिमेंटरी सभागृहात चलोवपाचें ना तुमकां. स्पीकर सर हो इशू अरे बसून घ्या म्हणटा तुम्ही एल्टनादी बसून घ्या. श्री विरेश बोरकर नो आन्सर विरेश बोरकर. स्पीकर सर कॉल आउट गुणायत तू मुखेलमंत्री बाब सगळे गुणायता थिंगा दोड मानू. स्पीकर सर गुणायता श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर कॉल आउट केलो 16C पोस्टपोन एलिक्यू नंबर 16C. आन्सर एज पर कॉम्पिटन्सी एजेर आमकां स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर सॉल्ट पेन्साचो हो जो क्वेश्चन आसा मुखेलमंत्री Honorable Chief Minister, you make a statement in how long will you do this inquiry? This is thousands of crores. सॉल्ट पेन्साचो क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर जो सॉल्ट पेन्साचो क्वेश्चन आसा तेच्या बाबतींत हांव उलोवपाक सोदतां. हो साधारण न्हू. भान दवरपाची गरज आसा. हो दाखलो इशू न्हू. आणि बीजेपीन हे केले. स्पीकर सर हांवें क्वेश्चन विचारलो दोन आहले. पेन्साचे बिस्तो ते सायडीक गेलो. मेकर्स स्पीकर सर विरेश बोरकर. एरिया लोकेशन्स. स्पीकर सर पावर बॉन्ड न्हू. स्टेटीन कितले आसा काय म्हणून. स्पीकर सर विरेश बोरकर. स्पीकर सर उलोवपाक दिवपा लाय. हांवें क्वेश्चन विचारलेलो की कितले सॉल्ट पॅन ओनर फार्मर मेकर्स आसा म्हणून. स्पीकर सर
आनी प्रोड्युसर्स आसा गोंयांत म्हणून. स्पिकर सर, सॉल्ट पेंटाचो डेटा हो हांवें डिपार्टमेंटा कडेन मागलोलो. स्पिकर सर, म्हाका डिटेल येयल्या त्या प्रमाणे. नो. स्पिकर सर, स्पिकर सर, म्हाका जो डेटा येयला त्या प्रमाणे 20 सॉल्ट पेन ओनर्स आसा म्हणून सांगला. लाईट उडयताय, बारीक बारीक बिल 8,000 crore. घेतलो तो उलयता. स्पिकर बोरकार जर म्हाका आन्सर मेळलो त्या प्रमाणे चारूच विलेजीस स्पीकर सर. आसा म्हणून. स्पिकर सर, म्हाजो फर्स्ट सप्लिमेंटरी आसा की हो जो सर्वे कंडक्ट केला, इन्क्वायरी तूं कोतलो. सर्वे अरे ऑनरेबल सीएम, सारको केला काय ना? इन्क्वायरी कोर. म्हाजो फर्स्ट अपोजिशन लिडर तुवें तुज्या अपोजिशनाच्या सगळे कोरम बाकी सगळे मेंटेन करपाची आवश्यकता आसता. डेकोरम हांव मेंटेन करता. आन्सर दिवपा लाय मग तेका. तूं स्पीकर सर, तो जॉईंट आसलो. एक क्वेश्चन एल्टन बाब जॉईंट आशिल्लो. एक Then question सभागृहाची दिला. शांत डिसिप्लिन जे आसा मेंटेन करपाची आवश्यकता आसा. शांत बी बरें आहा रे. मागीर करूया. क्वेश्चन कितले वेळ घेवप ताका मर्याद लिमिट आसा. तुम्ही दिसाचा सेशन. प्रश्न विचारले असता, सगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले असता. दिसा सेशन आणि एक दिसा सेशनाक ओग्राव म्हणटा. बिरेश बोरकार चालो क्वेश्चन चाललो. स्पिकर सर, ताणे जे सांगला पळय न्ही, आमी सॉल्ट पॅन हाजो पुराय सर्वे ऑलरेडी करपाक घेतला. हे आतां ऑलरेडी त्यांनी विचारलेलो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक प्रश्न, बट तो आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक डायवर्ट करून बायोडायवर्सिटीचो हो विशय आसा. आनी बायोडायवर्सिटीत हाजेर कंप्लिटली सॉल्ट पॅनचो स्टडी केला, कंप्लिटली तेचो सुरूय केला. स्पीकर सर, आमकां हेजेर एक 30 मिनिट्साचे स्पेशल डिस्कशन जाय. स्पीकर सर, हो एक व्हडलो स्कॅम. स्पीकर सर, हे स्पीकर सर, आमकां हेजेर केले पॉयंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, आमकां हेजेर 30 सीएम आहा, लेट सीएम डील. खबर ना म्हाका रूल सगळे खबर आहा. तुका रूल्स खबर ना. स्पीकर सर, अनेक क्वेश्चन पोजिशन लिडर युरिया बसून घ्या. आमी क्वेश्चन करपाक दिले ना. रुला प्रमाणे पोजिशन लिडर युरिया बसून घ्या. क्वेश्चन करता आसतना तो रिजल्ट करपाक आशिल्लो हाफ एन आवर. एज पर रूल जॉईंट हो कितें सांगतलो. एज पर सर्वे जॉईंट आहा. चारूच विलेजीस आसा नाल्यार आमच्या अपोजिशन लिडर युरिया ऍड्रेस करता का. स्पीकर सर, तो पट सांगता रूल्स खबर ना म्हणून. जॉईंट आहा एल्टन जॉईंट आहा. तो कित्याक प्रश्न आता दुसरो प्रश्न घेतलो जॉईंट खंयचो. हांवें कॉल केलो, पोस्टपोन क्वेश्चन कॉल केलो. स्टेटमेंट कोर. विरेश बोरकार, स्पीकर सर, पोस्टपोन क्वेश्चन सीएमान पोस्टपोन क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल जो हे आसा तो इको खंयच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर अंडर घेतला. करेक्ट स्पीकर सर, आता होय परत इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसा. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ही 4 डिपार्टमेंटां असल्या कारणान हो इश्यू जो आसा पळय न्ही, एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजे कडेन आयला. हांव तुका जस्ट हेजेर थोडक्यात सांगता. तशें आमच्या गोंयांत पेडण्यात हितूर टोटल म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्यां तालुक्यात आगारवाडो म्हणून एक गांव आसा. सगळ्यात पयली सगळ्यात व्हडले आगर, मिठाचे आगर हे आगरवाड्यार आशिल्ले म्हणून ताका आगरवाडो असो म्हणटा. आयजूय बी त्या आगरवाड्याचेर एक भोबे फॅमिली आसा. ती भोबे फॅमिली हे मिठागार दवरपा खातीर ते काम करीत आसा. हे तुवें जशें सांगलां पळय न्ही, तशें हांव जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशनाक आमी रिवायवल ऑफ द सॉल्ट पॅन एंड एसोसिएशन ऑफ खाजन हाजेर एक ऑलरेडी हेजो कंप्लिटली सर्वे तयार केला. आनी हितूर हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता, आमची हाजेर टोटल डिटेलान स्टडी ओके हाजो ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीक आमी आमच्या ऑनबोर्ड घेतल्या. गोवा युनिवर्सिटीक ऑनबोर्ड घेवन हातूंतल्यान आमी जो मिठागर तयार केला पळय न्ही, हांगा खास करून तशेंच रायबंदर, मेर्शी, भाटी पासून ते कावेलसीम पर्यंत जवळपास 20 मिठागरां आतां उरल्या. तातूंतल्या तितूर सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा, पण कांय पयलीं शेकड्यांनी मिठागरां आशिल्लीं, आतां फक्त 20च उरलेलीं आसा. आनी ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑनबोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केलां. ओके, आनी हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयली ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी तें हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां. हेजेर डॉक्टर सविता केरकर विच इज अ सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट म्हणून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक तिका ऑनबोर्ड घेतला. युनिवर्सिटीची प्रोफेसर आसा आनी तेतूंतल्या तितूर आमची स्पीकर सर पयर खबर आहा म्हाका. स्पीकर सर
आसा तितून स्पीकर सर जो म्हाका रिप्लाय येयला रिपोर्टान आहा तुजी रिपोर्टान स्पीकर सर म्हाजो Yes, question sir, आसा. sir. स्पीकर सर म्हाजो Question question विचारपाक आसा. येता, रिपोर्ट Let me- दिता सर, राव करता म्हाजो question आसा मातसो म्हाका बेसिक तो reply करून रिपोर्टान दी, नांव स्पीकर घेवन सर. जालें स्पीकर सर म्हाजो हांव क्वेश्चन point out आसा करता. स्पीकर सर एज पर जो रिप्लाय आसा म्हणजे इलेक्शनान स्पीकर सर भारतीय आणि जे कुरका सीएम गांव. वाचून दाखयता हे डिफरंट आसा आनी जो म्हाका रिप्लाय येयला स्पीकर सर त्या रिप्लायान कितें दिला की चारूच विलेजींनी आगोर आसा म्हणल्यार कोण सॉल्ट पॅन्स आसा आतां 4 विलेजीस खंयचे दिल्या एक दिला कोरगांव एक दिला नेरूल एक दिला आगरवाडे एक दिला रायबंदर आतां तो रिसर्च पेपर जो सांगता आमी रिसर्च पेपर वाचल्या बट तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आनी 20 आगोर आसा म्हटल्या आतां स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आनी मेजर भाटीम विलेजीन हांवें पयर मिटींग घेतली तेंचे कडेन आनी तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आनी तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना सो हितून स्पीकर सर अशें कळटा की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां मातूय पडलेलें ना अशे कितलेशे आगोर आसा डिफरंट विलेजीस आसा साश्टीन आसा जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा जावं आमच्या तिसवाडीन आसा हे बाकीचे खंयचेच आगोर पळोवंक ना आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा स्पीकर सर म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना स्पीकर सर हो कंप्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आनी हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आनी तेणी सांगलें ते उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सारकेलेच अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता ओके थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचें इंडस्ट्रियल हें मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळें मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आनी हें मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हें डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या स्पीकर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन स्पीकर सर म्हाका जो एलिक्यू येयला डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तितून तेंच्यान सांगलां की नमक मजदूर आवाज योजना आनी हांवें चाललेलें की खंयच्यो स्किम्स आसा काय म्हणून दुसऱ्यो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना ह्यो दोनूय आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या आतां ही स्कीम जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा आतां सॉल्ट पॅन्स जे आसा गोंयान आसा मात ह्या स्किमीच्या अंडर जे स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत डबल इंजीन सरकार ही जी घोशणा सरकार BJP सरकार करता त्या स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा मित्रा कितें करतालो तो खंय गेलो हें क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर कित्याक जो मिनिस्टर आतां सद्याक थंय आसा आनी CM आन्सर दिता हांव इतलें विचारपाक सोदता सरकाराक की तुमी हें करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं तें खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पॅन्स आसा ह्या बाबतीन हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला सॉल्ट पॅन्सा बाबतीन कांय करूं ना जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना सो म्हाका CMान आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें करता काय ना काय बेश्टेच तुमी भाशणां दिवन मागीर ती स्किमीक थंय जाग्यार उरता आनी फुडें सरकार म्हटल्यार एश्युरन्स जाय की सरकार ह्याच्या बाबतीन करतलें कितें हो एश्युरन्स आमकां जाय स्पीकर सर गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आनी ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आनी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता हेज्या फुडें इवन दो तांच्यांनी जे मीठ तयार करता तें आमी कोणूच आतां गोंयकार खायना तें मीठ सगळें फक्त माडाचे सारें घालपाकूच आमी तें मीठ यूज करता खूब कमी लोक खातात ना 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 सगळे यूज करता यूज करता खूब लोक यूज करता बरी गजाल चडांत चड यूज करचे खूब लोक रॉंग आसा स्पीकर सर सगळे लोक खुबशे लोक अजून पर्यंत यूज करता रॉक सॉल्ट म्हणटा आमी ताका आनी खूब बरें रॉक सॉल्ट खूब बरें हांवूय सांगता इट इज अ खूब बरें सॉल्ट तें
रॉक सॉल्ट म्हणना ताका रॉक सॉल्ट म्हणना रॉंग इट इज रॉक सॉल्ट न्ही रॉक सॉल्ट इज डिफरंट ओके रॉक सॉल्ट वेगळें आसा आनीकूय खूब जाणां ते वापरचे ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर ती वेवस्था आमी ताका करून दिता सर्वे केन्ना पर्यंत जातलो टोटल सर्वे इच एंड एवरी जो सॉल्ट फार्मर आसा तेंचो सर्वे केन्ना म्हटल्यार 6 म्हयन्या भितर 6 म्हयन्या भितर ओके स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो आसा लास्ट सप्लिमेंटरी हांव विचारता की जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटा कडेन आनी एक क्वेश्चन विचारलो की ह्या जे फार्मर जे आसा ओनर जे आसा तांकां सबसिडी फायनान्शियल एसिस्टंट टेक्निकल एसिस्टंट बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी आसा काय ना तुमी दिता काय ना स्पीकर सर एक क्लियर आन्सर येयलो तो आन्सर नो सर आतां हे दे व्हडले सॉल्ट इंडस्ट्री जी आयज खंय ना खंय राखपाक जाय ही ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आमचो गोंयकारांचो ऑक्युपेशन हो खंय ना खंय आमी फुडाराक दवरपाक जाय आनी तितून आमकां डिपार्टमेंटाचो आन्सर येता म्हटल्यार डिपार्टमेंट करताले कितें मिनिस्ट्री करताली कितें हांवें गेले ते एका एसेंब्लीन बसून हेंच काडलें म्हाका मिनिस्टरान जाप दिली की आपूण तेजेर विचार करतलो आनी फुडल्या एसेंब्लीन सांगतलो आजून पर्यंत जो आयचो आन्सर आसा तितून बसून असो रिप्लाय येता नो सर म्हटल्यार सबसिडी ना काय ना म्हटल्यार मिनिस्टर बाकीचे डिपार्टमेंट पळयता काय आनी कितें हें करता सो हे सबसिडी वायज कांयच स्पीकर करता सेंटर गव्हर्मेंटाचे आसा तीय काबार करता स्पीकर सर डिपार्टमेंट हो टोटल फेल जाल्लो आसा स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटाचेर मात्तूय लक्ष दवरूंक ना हांव मुद्दम सांगता की गेले ते असेंब्लीचो हो विशय आसा 6 म्हयन्या भितर एटलिस्ट कितें ना कितें फेसिलिटी हाडपाक जाय आसली समज खरेंच सरकार सिरियस आसलो आतां सीएम सांगता की सर्वे करतलो म्हाजो लास्ट स्पीकर सर एकूच लास्ट म्हाका विचारपाक जाय की जो फायनान्शियल एसिस्टंट सबसिडी जे बाकीचे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीचे हांकां मेळटा तशी टेक्निकल एसिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंचे स्विच गेट हें करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें करपाक लागून सरकार तांकां फेसिलिटी दितलो काय ना हो म्हाजो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसा स्पीकर सर ताजे पयलें म्हणणें 6 म्हयने कांयच करूंक ना अशें ना सरकारान 6 म्हयने जो रिपोर्ट तयार केला एखादी दुसरी विलेज सुटल्या आसता स्पीकर सर रिपोर्ट्स खूब आसा स्पीकर सर हांव प्लीज हांव स्पीकर सर सांगता रिपोर्ट्स म्हाजे कडेनूय भरल्या रिपोर्ट्स हे स्पीकर सर ऑटोमॅटीक सगळे रिपोर्ट्स आसा आनी बरे रिपोर्ट हांव स्पीकर सर एक सांगता रिपोर्ट केले म्हणून फुडें कांयच करूं ना मान्य करून घेवपाचें स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणटा मान्य करून घेवपाचें आमी काम करतले म्हणून सांगा बसून घेत स्पीकर सर रिपोर्ट आनी पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आनी हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आनी सगळ्या मिठागारांनी जितकें काम करता तें उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पयलीं हें डिसिजन घेतलें ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रुद्र फर्नांडीस स्पीकर सर रुद्र फर्नांडीस स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट श्री रुद्र फर्नांडीस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सर एकूच मिनिट रुद्र फर्नांडीस स्टार क्वेश्चन 1B स्टार क्वेश्चन 1B स्पीकर सर स्पीकर सर पयले सुवातेर चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WIT मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकार भरपूर काम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें केलेलें आहा आनी तशीच आनी कामां उरलेलीं आहा मात कांय कोमदाद NOCक लागून उरलेलीं आहा आमचे हे जे क्वेश्चन जे आयज घातलेले आहा मेरशे तोयाचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक थिंगा व्हील गेट घाल्लेली आहा आनी व्हील गेटीच्या भायले वाटेच्यान एक नाला गेलोलो आहा तो नाला आदीं आहलो बांद आतां तो नाला दिश्टीच पडना फकत एक माड हायवेक दिश्टी पडटा त्या बांदाचो आदलो एकूच माड आहा आनी हो बांद इतलो बऱ्याक पडटालो की सगळे उदीक आमचे चिमोलचे जावं कुजीरचे मिलिटरी कडले बांबोयेचे उदीक हे सगळे तोया कडल्यान त्या वाहल्यान येवन रोडाच्या एक कलवटाच्या पोंच्याल्ल्यान वचोन एसरेला कडल्यान ते मानशेक वयताले हो नाला बंद जाला आनी ही सगळी एसरेला कडेन ते उदीक स्टॅग्नंट जालेलें आहा 15 वर्सां वयर जाली तिका उदीक धरण उरलेलें आहा आनी तिगासून उदकाचो वास येता आनी हें जालां कित्याक तें उदीक चॉकअप जालें म्हणून तसोच हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक आमचे व्हडले कॉन्स्टिट्युन्सीचें ताणें काम केलेलें आहा हें काम हे 3 कल्वट आमकां बांदून दिल्या कित्याक हे कल्वट आदीं उदीक पास जायनासलें हायवेंतल्यान पायपां घाल्लेल्या कारणान आतां 4x4 3x4 व्हडले 3 आमच्या ऑनरेबलान CMान आमचे कल्वट बांदून आमचे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जालेले आहा मात जाला कितें स्पीकर सर हे जे कल्वट आमचो
उब्या दांड्यार आमचें शेत आहा उब्या दांड्यार म्हणून हे शेताचे थिंगासरी उदीक धरण उरता आनी ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर WRD मिनिस्टर एक पाट जेन्ना तूं येयल्लो आमचे तोय पळोवपाक तेन्ना तुवेंनूच एक सजेशन दिलेलें म्हाका दिसता तुका उगडास आसतलो तुवें सजेशन दिलेलें आमच्या बोंदीर अंडरपासा कडेन तुवें सजेशन दिलेलें थिंगा एक कलवट बांदचो म्हणून व्हडलो कित्याक उबे धाडलेले उदीक आमचे स्टेराला कडल्यान मानशेक वचोन आसले आनी आजुनूय ब्लॉक आहा थिंगासरी गरज आहा एक व्हडलो एक कलवट बांदपाक हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन थिंगा एक कलवट आमच्या बरेलो बरो बेगीच्या बेगी करून दिवचो इतली आमची कामां केलेली आहा नाल्यार थिंगा उदीक कुसतलें आनी थिंगासर वास येतलो आनी लोक जेन्ना पास जातलो मडगांवच्यान जावं केन्ना आमच्या हायवेल्यान आनी वास येवन मागीर आमचे कालापूरचें नांव म्हाका पिड्यार जालेलें नाका तेका लागून मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हे सांगो आमकां जाय कित्याक थिंगासर एक बांद आहा कारमच्या वाठारान एक बांद आहा ते सगळे कान पुरवलेले आहा थिंगासर एक 3 कान जाय ते तर कान बांदले आमचे उदीक फ्रिली फ्लो जातले आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले तेका लागून मागता हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टरा कडेन आमकां मिशीन घालून फातरांनी तर थिंगासर स्त्रेला कडेन तर आमच्या फातरांनी बांदून तर आमकां तो भाव बांदून दिलो जाल्यार सगळे प्रश्न विचारा जावन हें उदीक सगळें क्वेश्चन विचारा प्रश्न सांगता कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टराक समजपाक जाय कित्याक कॉम्प्लिकेटींग आहा हें उदीक फिल्टर नेमकें तुमकां कितें जाय तें प्रश्न विचारा तांकां मंत्र्याक सांगता म्हणल्यार हें उदीक आमचें स्पिकर सर हें उदीक आमचें धरण उरता आनी उदीक कुसलेलें आहा स्त्रेला कडेन इतलेंच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान सांगूंक जाय तेणें तेणें इन्स्पेक्शनाक मातसो येवन तर पळयत जाल्यार हें चड बऱ्याक पडटलें आमकां बसून घे फाटीं म्हणजे सादारणशें 1 वर्स पयलीं मानादीक आमचे आमदार बाबू रोदोल्फ हांणी त्या तळ्या संबंदी मेरसे सुचोवणी केली आनी त्या अनुसार तागेले गेट जे आसा पळय न्ही ते आमी रिपेर करून दिल्ले आसा ऑटोमॅटीक गेट थंय जे आसा बसयल्ले आसा आनी त्यामुळे उदक वता आतां मुखार जे तांणी बांद म्हटला की व्हाळ म्हटला पळय न्ही नालो करपाक जाय अशें म्हणून हांव बुधवार दीस येता त्या बुधवार दीस 11 वरांचेर आमचो इंजिनियर एस्टे इंजिनियर येतलो तुजे थंय ताका व्हरून तो दाखय खंयचो नाला तुका करपाक जाय म्हणटा तो पूण हातूंत भितर एक सुचोवणी करून दिसता म्हाका ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगचें पडटलें ते म्हटल्यार नॅशनल हायवे जे आसा पळय न्ही हाका जे कलवट घेतल्यात पोंच्यान ते कलवट मातशे वेगळे पद्दतीन पळोवचे पडटले एक मिनिमम एक कलवट तरी हें जर जालें जर जाय जाल्यार ते उदकाचें ड्रेनींग आवट जें आसा पळय तें जावंक शकतलें जो पर्यंत कलवटाचें काम जायना सद्याक कितें तरी थोडें काम चलता थंय पूण दॅट इज अंडर PW नॉट अंडर WRD सो तें जर उदक ड्रेन आवट जालें जर जाय जाल्यार व्हाळ बांदून तुका दिवपाक प्रॉब्लेम कांय जावचें ना थँक्यू हो फकत कलवटाचें काम जालें न्हू तेन्नाच हें काम करपाक आनीक बऱ्याक पडटलें ताका संबंदीत आसता तो संबंदीत आसा संबंदीत सेम आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर like to speaker sir 1 minute Nilesh Bab less than a minute only to bring to your notice that this is happening because of the expansion of NH66 so the contractors involved some responsibility has to be fixed this is happening across NH66 expansion it has been seen in Giri Kolwale Benali all places so you call these particular contractors and take action otherwise it is because of the work expansion that is happening Speaker sir Honorable WRD Minister reply dila question Rudolph Babak dila. Our reply was Speaker sir. Question विचारलेलो whether the government is aware that due to the depleted/broken condition of the same, the water what was intended to flow through the culvert is currently flooding the surrounding fields. Answer Honorable Minister dila. Due to non-maintenance of the bund by the farmers and due to development of national highway, the system has got disturbed and same may be cause for waterlogging near the culvert. फुडलो प्रश्न whether the government has any plans to resolve as of now there are no plans speaker sir म्हाका एक ऑनरेबल मिनिस्टराक फक्त सांगपाक जाय हो विशय जालो रुदोल्फ बाबाचो हो विशय सगळ्या गोंयांत आसा पण म्हजें सांगपाचें कितें आहा सर आमी WRD मिनिस्टर एक पाटी पानी वाटी सोसायटी ह्यो एस्टॅब्लीश केल्ल्यो आनी ह्यो सोसायटी मेंटेन करना शेतकार जे पानी वाटी सोसायटी जे 100 जाण आसा उरलेले फक्त 10 जाण शेत रोयता पण खंय तरी म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी आंगार घेवंक पडटल्यो कित्याक जे कोण 10 जाण रोयता तेय रोवपाक मेळना स्पिकर सर असो आन्सर जर तुमी दिले गव्हर्मेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल देन वेर विल दीस कॉमन फार्मर्स गो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू स्वाती महाशय जे जाग्यार शेतकारी पुढाकार घेतात आणि तांच्यो पाणी वांटप सोसायटी ह्यो इस्टाब्लीश केल्ले आसात फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ एंटायर नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे जवळ जवळ 28 सुमार पाणी वांटप सोसायटी बरे पद्दतीन चलतात ह्या वटच्यान नॉर्थ फॉर तिसवाडी आणि सावथाक ह्यो पाणी वांटप सोसायटी काही ठिकाणी एक्झिस्टन्सान नात
कारण शेतकरी तातूंत इंट्रस्टच घेनात मुखार हें करपाक म्हणजे शेत रोवपाक वगैरे वगैरे. पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा ज्या जाग्यार शेतकरी तयार आसा जर जायत जाल्यार थंय पाणी वांटप सोसायटी जी आसा पळय न्ही तांकां मदत सुद्दां करून फायनान्शियल मदत सुद्दां करतात आनी ती मदत करून सुद्दां अशा प्रकारचे जे मेंटेनन्स करपाक जाय पळय उदकाचे ते मेंटेनन्स करपाक आमची तयारी आसा. तुमचे खंय आसलें जर जाय सांगल्यार जाता. ना सांगता स्पीकर सर तुमकां इशू हो पयलीं सांगलो रिजॉल्व बाबाचो इशू असो आसा की फार्मर्स जे आसा ते 50 फार्मरां चडशे फार्मर ते स्विंडन बिंडन पावले आसतले पूण उरलेले 15-20 फार्मर आसा पळय स्पीकर सर तांकां काम करूंक मेळना कित्याक बाकीचे फार्मर एकठांय येना ताका लागून हो परिस्थिती हांगाच न्ही रुरल बाबाचे गोंय बरें आसा म्हजें रिक्वेस्ट आहा तुमचे WRD सुपरवायझर आसा इंजिनियर आसा सगळे आसा ही पानी वाटी सोसायटी सद्याक हे आउटडेटेड तेन्ना लोक करताले स्पीकर सर इवन बांद जे लोक स्वता रिपेर करताले ते सगळे बंद जाला. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा इन द इंट्रस्ट ऑफ फार्मिंग काल कॅबिनेटाक नोट हांवें पळयलो की रायस हे ते सगळे कन्वर्ट करपाक मेळचें ना. सो अल्टिमेटली हे कन्वर्ट करपाक मेळचें ना जाल्यार ते कितें करपाचें लोकांनी खंय तरी रोवपाक जाय स्पीकर सर. सो हेजे खाली WRD मिनिस्टरान मातसो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हे पानी वाटी सोसायटी बंद कर आनी आपणाचे आंगार घेवन हे फुडें प्रयोग जो आसा हो करचो असो म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर. सावती महाशय म्हाका मानादीक आमदारा सांगन दिसता की सादारणशे 5-6 दिसां पयलीं म्हाका केपेच्यान एक फार्मर सोसायटीचो हें आयल्लें की 2 जाण इनिशियली घेवपाक तयार आसात आनी बाकीचे कोण तातूंत लक्ष घालना अशें म्हणून इवन मिटींग जायना अशें म्हणून. हांव पळयतां की मुखाल्ल्या सादारणशे 1-2 म्हयन्या भितर केपें तालुक्यांत तांच्याच तालुक्यांत आनी त्या बरोबर आमच्या सांगे तालुक्यांत हे दोनी कडेन फार्मर्स सोसायटी जी आशिल्ली पळय न्ही पाणी वांटप सोसायटी तांची मिटींग घेवपाक पळयतां जेणे करून हो विशय जो आसा करूंक शकतले. नेक्स्ट क्वेश्चन. हां नेक्स्ट क्वेश्चन सांगला रे तुका 2B. Okay, I'll go ahead and ask the question in the meantime. Speaker sir, because they're running short of time. Madgaon Urban Cooperative चे सगळे 5 स्पीकर सर आन्सर जे आसा पळय न्ही ते कंप्युटर सिटा प्रमाणे आसा. 5 लाखांचे पडे हे आहा क्लेम डेपॉझिट तेंगेले क्लेम आहे ते 5 लाखाचे सॉल्ट डेपॉझिट हेंगेले यू हॅव पेड यू हॅव क्लियर्ड. नाव दिस बँक आणि आम्ही सदांच हें करतात. I have always in the assembly told you have to take care of cooperative banks. Now I would like to know after 5 lakhs there are deposits which are more than 5 lakhs. When will the liquidator give start clearing them? Because you have not given permission. Speaker sir, then permission दिलो ना 5 लाखां वयर deposit आहे तेंगे पयशे फारीक करपाक recover कोण लोन आहे ते कोणागे property आहे ते विकून they have already started selling the properties. तेंगे banks offices आहे ते पासून विकपा लागले तेणी. Will you only 2 specific questions? Will you check whether they are doing a right job? Second, will you give them permission to clear above 5 lakhs? Because आम्ही कुडतोरी कुमनीदादीचे almost 85-90 lakhs आहे. So will you give instructions to clear them? Because आमगेला देरामा फारीक केला ना we want to clear even derama. I mean sorry not derama our shareholders money. That is more important. Derama is not important, but shareholder आहे पैसे नाही 2-3 वर्ष झाले. Will you at least clear that amount and give them clearance to give the कोणागे 5 लाखां वयर आहे ते पैसे चलपात काबार? George Mahashay is a very volatile question, but still I will answer. पैसे सगळ्याक दिवपाची अशी आमची भावना आसा. पूण एक जे कोणी लुटून गेले फटिंगपणां करून गेले एक्शन घेतो एक्झॅक्टली त्यांचे एक्शन सुरू जाल्ले आसा. पूण एट द सेम टायम समजा 5 लाखां वयर म्हणजे कशें आसता लक्षांत घेयात हे पयशे दितले जर जायत जाल्यार रिकवरी जावचे पडटा किंवा एसेट्स जे आसा पळय न्ही ते एसेट्स विकचे पडटात. वी हॅव टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स. तर कालच हांवें मिटींग घेतली आनी ताजी पयलीं एकदां मिटींग घेतली 2 म्हयने पयलीं की एसेट जे आसा पळय न्ही ते एक्सपायर्ड कर आनी जाता तितले बेगीन ते डिस्पोज ऑफ कर म्हणून जेणे करून 5 लाखां वयर सुद्दां ज्यांचे पयशे आहा पळय न्ही ते पयशे दिवपाक मेळटले अशें म्हणून. I will assure you that I will review this almost every alternate month and then see that how best can be helped these people. Because sir, you have not given them permission to clear the deposits which are above 5. They have asked you permission. You have not given them permission. How will they clear without you giving them permission? See, Speaker sir. You have given them permission for below 5. The liquidator has started clearing. What about above 5? You have not given them permission. I will just explore the issue and then No, give the you have to permission. give them. You explore the issue, but you have to assure me that you are going to give them permission to clear above.
If it is within my purview, I will It is definitely. within your powers to give them your department has to give them. See, म्हजी स्वताचें मत अशें आसा की लोकांक सगळे पयशे मेळपाक जाय पूण पयशेच थंय ना जर जाय 3 वर्सांनी आनी एसेट्स डिस्पोज जायन almost जर 3-4 जाय वर्सांनी. क्वेश्चन ऑल्सो बट स्टील एट माय लेवल आय विल ट्राय. फुडें वचया जिरोवर श्री युरिया रेमो. हो बटन मोडो मातशें. मोडलो तुवें दाबून Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kunkolim residing in Shimplyar, Kekdikoto, Maskoni, Belatem and Guliakoto, Bati, Takaban and IDC, as they are facing severe health problems due to the constant pollution taking place in the industrial estate. It is disturbing to see the findings of a survey conducted by the Primary Health Center at Bali, which reveals an alarming rise in the respiratory problems, cancer, chronic kidney disease, cirrhosis among residents due to pollution in the Kunkolim industrial estate. Around 28 people have been suffering from respiratory problems, 29 have skin allergy problems, 11 people are suffering from asthma, 1 is found with chronic kidney disease, 8 people have sinus problems, 2 have tuberculosis, 1 is suffering from cirrhosis, and others have complained of dust allergy and eye burning sensation. 1 is found with chronic obstructive pulmonary disease. Speaker sir, the situation is of dire consequences due to the failure of the officials to check pollution in the industrial estate. Fish mill plants and still units release untreated water, wastewater, polluting the groundwater. Recent assessments reveal high level of biological oxygen demand and chemical oxygen demand, alongside elevated nutrient concentrations such as nitrates and phosphorus. Eutrophication the situation, degrading the water quality and transforming the local water bodies into hazardous environments unsuitable for human and livestock consumption. Air pollution from nearby steel factories in Kunkolim presents another critical issue. Residents have reported significant amounts of black soot in surrounding areas indicative of poor monitored operations. Given the alarming health concerns in the areas surrounding the Kunkolim industrial estate, I would request the Honorable Health Minister, मेंशन करें because sir, there is an urgent need for a Health Minister. It is addressed to you. There is an urgent need for a comprehensive health impact assessment to identify and address the health issues and environmental issues affecting local residents. So just give me an assurance that you will do a comprehensive thing. I will write to you. Yes. It is a serious issue. So many cases has been reported in the health department. You just give an assurance that you will look into it and do this comprehensive study. त्याच्याकडे डिटेल घेऊन ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन कडल्यान आय विल आस्क आवर डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन इट इमिजिएटली. श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ. कितें म्हणटा? आमचे झिरो आवर ना, कॉलिंग अटेन्शन ना, काय ना. Zero hour ना म्हणजे काय मगर काय नाच. हे कितें तो पडतो लेजिस्लेचर सेक्रेटरी कडेन उलयता दिता दिसता डायरेक्शन भायर उडय म्हणून. हांव सगळें एप्रोप्रिएशनाक भायर काडटलें. स्पीकर सर पयलीं स्पीकर सर येतकल्यान जर एप्रोप्रिएशनाक हांव सगळें काडटलो. सर जें उलोवपाचें आतां तें मागीर 0 काडटलो. आवर घातला काय ना ते पयलीं पळोवपाक लाय. तुमीच पळया पयलीं. तें पळया बिळया न्ही. हांव म्हाका दिश्टी पडटा दोळ्यान आतां. उलयला काय डायरेक्शन घेता घातला म्हणून म्हणून. माइक रे. माइक प्लीज. Speaker, yeah. Attention of this House is drawn as regards to concern of the people of Santa Cruz due to construction project on slopes leading to Bondwa Lake. The steps the government has taken to this regards. Speaker sir, कितें जाला? आमच्या बोंडोवचे तोये जे आहा हे स्लोपाचेर थिंगासर कोणे झाडां कट करून थिंगासर ओपन केल्ल्यान आनी हे बफर झोनाचेर तेणें कट केलेली आहा. आनी ही झाडां जेन्ना कट केल्या आनी जेन्ना मुदां झाडाक आसना माती व्हांवन वयता आनी थिंगासर ट्रेन जाता आनी सगळी माती तोयाक वयता. ही व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येवपाक दिवंक काडना. कित्याक जेन्ना स्लोपाचेर कन्स्ट्रक्शनां येता
आनी बफर झोनान येता ही बंद जावंक जाय तिका सर इलिगल कन्स्ट्रक्शन तिका कोणे तरी लेवलिंग केला मेन्शन करपाक ते तिका बंद जावंक जाय. ओके. श्री जी तारुलकर. The attention of the House is drawn on urgent renovation needed for all healthcare centers in Mandre constituency due to lack of maintenance and improper ventilation causing hardship for people to visit for consultation. The immediate step government intends to take in this regards. Speaker sir, coastal belt असल्या कारणान सगळे हेल्थ सेंटर बारीक बारीक आता नर्सीस शॉर्ट टायमार आसता तांकां एटलिस्ट थंय एक्सिडंट्स बीन जाता सो नर्सीस तरी 24 वरां तरी आसोंक जाय. डॉक्टर सगळे हेल्थ सेंटरान विजीट तरी मार एवरी वीक तरी मातशें. विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards to the House that there is an increasing fear and anxiety in the minds of villagers of Neura and surrounding villages of Agatsheim and Dongri in regards to the newly proposed railway station at Neura. As the proposed site falls in the Khazan land area and developing the railway station will have a major environmental implications as extensive land filling in cultivable land will lead to ecological and environmental destruction. Also, the existing Karmali railway station, barely 6 kilometers away, caters to the need of locals in nearby villages. I ask from the concerned minister to clarify on the same to address the increasing fear amongst the people. Minister. Minister. calling attention. श्री अंतोन वाज. Speaker sir, attention of the House in drawn regards the train flying from Vasco da Gama railway station to various destinations all over the country and whether the government will take necessary steps to ensure hold of the train at Kansauli railway station as it is convenient for the passenger from Kortali, Sankwadi, Kansauli, Majorda, surrounding Jawarinagar, Kelosi, nearby village. Sri Krishna Sarkar. Sir, attention of the House is drawn as regards farmers and landowners in the periphery of Maimolam Lake as regards to losing their land rights and crop cultivation rights in the event of Maimolam being declared as a wetland, as wetland rules compulsorily mandate 50 meters of buffer zone, making these areas no construction zones. Locals fear of losing their hard-earned money invested in buying such plots. Steps the government intends to alleviate the fears. Minister. Cruz Silva. Speaker sir. Your permission, if just I may briefly reply to attention of the House is drawn. एक मिनट. We have received the wetland authority has received a lot of grievances from people who own land, houses, etc. in the vicinity of areas that have been draft notified as wetlands. We are seized of the issue. There is a process that is followed. There is a committee headed by a retired judge to listen to the grievances of the parties. The report of the, in this particular case, Maimole Lake, the report of the grievances committee has come to the authority. We also had a sitting with the grievance, and ultimately the authority decided that they will visit the sites physically themselves to know what is the ground reality. As far as the farmers are concerned, I would like to assure my colleague that under the Wetland Authority Act, nobody takes away the powers of farmers as far as sowing their paddy fields. Next, if there is an existing structure, nobody can stop the owner of that structure from repairing or reconstructing their structures. Yes, you cannot construct a new house or put up a new structure in vacant plots. Vis-a-vis this issue, we have decided that we will take a call, and if required, we will approach Ministry of Environment and Forest
to get a clarification on this particular issue. Some landowners also who are owning land, तांचे मातशें you just take म्हणून care. हांवें कितें सांगिलां, we will visit Maimole Lake ourselves, the authority will come there, Fine. maybe sometime next week, and we will take a final decision. Fine, sir. Yes. Shriko Silva. Speaker, sir, attention of the House is drawn among the students of various teachers' education colleges of Goa over the failure of government in filling vacancies of regular teaching posts and instead appointing teachers on contract basis, thereby denying opportunity to almost 700 qualified teachers who secure degree or diploma in teaching every year from various teachers' education colleges. It is requested that appropriate steps be taken to ensure gainful employment to this qualified workforce and also ensure compliance of NEP, which stipulates not more than 30 students per class. Speaker, sir, आज एक LQ गायडन्सचा क्वेश्चन आले त्याची जायते पोस्ट वॅकंट आहे आणि घेता ते लेक्चर बेसिसार घेता आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर रेग्युलर तांकां घेवपाक जाय म्हणजे एश्युरन्स दिवपाक जाय. Srivanji Vegas. Attention of the House is drawn as regards to locals due to the fact that the work towards the culvert at Mercado Mall in Benaulim near Khareban had started and due to technical faults was stopped, due to which it has become an accident-prone area. Similarly, in the previous session also I had spoken, water accumulates at the turn near Holy Trinity Church and a cross drainage is required which was promised, which is still not done. Measures need to be taken to avoid accidents during the monsoon over there. And the road which is leading to the Benaulim beach, the main beach, has developed a crack right in the center of the road. And high probability of the road getting split into two halves, which will stop the entire tourism activity, stop the access to the beach. And all these three locations at the moment is causing accidents, is causing danger, and were promised in the last assembly session. Now we are in February. I request that this be done before the end of May, so that we do not have trouble in the going monsoon session. So, kind enough assurance. Speaker, sir, attention of the House is drawn on regards as the people of Cape, due to shortage of staff, as plumbers, helpers, laborers in Cape PWD. Speaker, sir, it causes difficulty to the general public to get the damaged pipelines repaired and for new connections. Speaker, sir, हांव एकूच मागता कित्याक तूं concern मातशें इंचार आमगेले Cape we don't have staff in water department under the society तुम घेताले at least start that. ते मातशें कोर तरी सोसायटी अंडर घे आनी आमकां एक आख्या डिपार्टमेंटाक 15 तरी आं केपेंचें घेता देव बरें करूं घे केप्यांकूच. Sri Arix Reginald. Speaker, sir, attention is drawn to the House. House is drawn regarding the concern of Goans working and residing in UK. Steps the government has taken to simplify the procedure by authorities for repatriation of mortal remains of Goans and residing in the United Kingdom. Speaker, sir, I'll just raise one small point because Chief Minister has always helped me for these things. जेन्ना बॉडी हाडपा पडले आमकां सदां चीफ मिनिस्टर सांगू पडटा जावं डिपार्टमेंट सांगू पडटा होम मिनिस्ट्री सांगपा पडटा. चीफ मिनिस्टर इज बीन वेरी कायंड इनफ टू रायट एंड वी हॅव रियली ब्रॉट बॉडीज बट कितें जालां वी हॅव टू रायट टू द एम्बसी दॅट ओनली द UK एम्बसी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. बाकी सिंगापोर आय हॅव गिवन यू द लेटर्स यू नो सिंगापोर आय नो द लेटर बट आय एम रेजिंग इट बिकॉज थोडे म्हणटात की आमी इश्यू रेज करनाय म्हणून. बट वी हॅव ब्रॉट लॉट ऑफ बॉडीज आमी जायतपाट बॉडी हाडटात आनी कितें जालो आहा थिंगा ओन्ली द UK एम्बसी सिंगापोर एम्बसी जावं तुगेले US एम्बसी पासून तुका कांय OCI कार्ड मागना तुका कांय मागना. हे कितें OCI कार्ड हाड म्हणटाय कोण आनी कितें हाड म्हणटाय. देर वॉज इवन अ केस इन द United Kingdom embassy. People from Delhi took the embassy to High Court in Delhi and High Court gave an order ती बॉडी तेगे हाड म्हूण. केशे त्रास कोत्ताय. Even other cases, I will raise another issue where somebody is sick in the UK and teka
पासपोर्ट देखून हें करपाक बिकॉज ही इज एन इमिग्रंट इलिगल इमिग्रंट जावं कितें जावं I will raise that issue. Now all this issue I want the Chief Minister to just consider to Yes, write okay. to the Delhi to आमगेले MHA to see that this type of bodies हाडपा पडले तांकां OCI म्हणसना तांकां बॉडी बेगीन पावपाचें डायरेक्शन दिवपाक embassy okay. doesn't even care. Thank you, Speaker. श्री संकल्प वामनकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regard the people of Goa, especially the people of Mormugao Taluka, due to sharp rise in the new minimum land rates, which are exorbitant, unreasonable and unfair, severely affecting the common man. The new revised rate are increased in the range from 597% to 2,857% for the various area in Mormugao Taluka, which are far beyond the reach of the common man and makes it difficult to buy land and further pay a heavy stamp duty. The step government intend to take in this regard. Speaker, sir, yet एरियन आमच्या मुर्मगांव तालुक्यात थंयसर एक गांव आसा क्युलिसिम विलेज. आमचो बाप आमदाराक हातून वाजा खबर आसतलें क्युलिसिम विलेज. टोटल विलेज जी आसता ती ST पॉप्युलेशनान आसा आनी थंयचो जो रेट पयलीं आसलेलो तो 420 रुपीज आसलेलो. आतां थंय 12,000 केला. जो रायज थंय केला 500 म्हळ्यार थंयसर जो रायज केला 2,857% रायज केलो. तो मनीस जर भाडकारांसून जागो घेतलो जाल्यार ताका 12,000 रुपयांनी थंयसर रजिस्टर करचें पडटलें. दिस इज अगेन्स्ट ते लोकांक कॉमन लोकांक इशू जाता. इवन दाबोली आमचो सर मोविन सर आसा इवन दाबोली 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केल्लो आसा. ते थंयसर जो रेट एक्चुअल आसा तो 12,000 15,000. आमी इतलेंच सांगपाक सोदता स्पीकर सर आमकां फक्त स्मॉल प्लॉटाक तरी हेजे कन्सेशन दिवचे. स्मॉल प्लॉटाक व्हडले प्लॉट घेता तांकां तुमी हे भायले जे दिल्लीकार येवन घेतात न्हू तांकां चार्ज करा. बट गोंयकारांक धाकटे प्लॉट घेता 300 मिटर 500 स्क्वेअर मिटर 1000 स्क्वेअर मिटर तांकां हो रेट लावं नाका. इतलोच म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सर. प्रवीण शेठ. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards of the people due to ban imposed on the issue of EHN numbers to the villagers. Due to non-availability of house numbers, many villagers have their grievances for not getting government benefits like water connection, electricity connection, etc. In spite of having their own house newly constructed and to deny to have their own shelter for their peaceful living of family. In this connection, whether government have come out with any policy decision to relieve the grievances, fear and anxiety in the minds of people. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the farmers of Sattari due to the crop damage by wild animals. I raised the seriousness of this issue during every session and that the compensation paid to the farmers under Shetkari Aadhar Nidhi scheme is only once a year, although the damage to the crops is throughout the year. This is because the bills submitted for payments are not processed in time by the department and fresh bills submitted by the farmers are not processed till such time the earlier bills are paid. The delay in processing the bills is a problem that needs to be addressed immediately. As the House is aware, the farmers are totally dependent on farming for their livelihood, and if the compensation does not reach them on time, they face financial hardships and feel discouraged to continue farming. The farmers want a comprehensive plan to protect the crop from wild animals, prepared and implemented on top priority by the department as will safeguard them against huge financial losses. Monkeys, wild boars and bisons continue to destroy the crop, damage the soil and cause a loss to the fruiting trees. The repeller or the carbide guns are no longer effective as the animals are not frightened by that. I request the Honourable Minister to kindly constitute a panel of experts who must visit the affected areas to assess the extent of the damage to the crops and based on their study, prepare a report to find a permanent solution to this. Yes. Sri Vijay Sirdesai. Honourable Minister. Just 1 minute.
हेका खुबशीं माकडां बाकी जनावर लागता म्हण तेंची बी काळजी घेवपाची आसा आनी हे जे आसा हे पिकावळ जी आसा तेकाय सांबाळपाची ती आमी आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सांगलें आसा आनी टुगेदर रिक्वेस्ट आमी तांकां कळयता आनी आमी तेजेर लक्ष घालतात. थँक्यू स्पीकर. विजय सरदेसाय. Speaker sir, Mukhyamantri, attention of the House is drawn as regards the concern of the government employees who have been working for years in government service with regards to regularization of their service. आता एक नवो development सांगता, which the House may not be aware. Speaker sir, हो एक important issue आहा. 20 तारखेक 20 डिसेंबराक सुप्रीम कोर्टान एक हें दिल्या की उमा देवी judgment can't be used to justify exploitative engagements. Supreme Court allows regularization of long-serving daily wagers. Speaker sir, गोंयांत अशें आहा की हेड ऑफिसानूच 1480 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा. उरिल्ल्या डिपार्टमेंटांनी पळोवंक गेले जाल्यार हजारांनी टेन्स ऑफ थावजंड्स आसतले. बट एज पर दीस जजमेंट which is passed on 20th of December 2024, जगो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया म्हणून तुवें तांकां कॉन्ट्रॅक्ट तांकां परमनंट करचें पडटा. This is a Supreme Court judgment. So please understand the implications and give me an assurance what will be the fate of the contract workers in Goa. Yes. Sir, we'll verify. फुडें वचुया. दुख्खवट्याचे प्रस्ताव सभाघरासमोर दवरता. हे सभागृह सर्गेस्त डॉक्टर मनमोहन सिंग भारताचे आदले प्रधानमंत्री आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री फ्रांसिस्को मोंत क्रूज आदले खेळ मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री सुरेश पर्वळेकर आदले उद्योग मंत्री सहकार मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री अशोक साळगांवकर आदले येरादारी मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री परशाम कोटकर गोवा राज्य दुसऱ्या विधानसभेचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे पेडणेचे आदले विधिमंडळ सदस्य हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री S.M. कृष्णा आदले विदेश वेव्हार मंत्री आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगालचे आदले मुख्यमंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. उस्ताद श्री झाकीर हुसेन नामनेचे तबलावादक आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण तशेंच गॅमी पुरस्कार मेळोवपी हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री रतन टाटा ज्येष्ठ उद्योगपती आणि समाजसेवक तशेंच प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्रीमती शशिकला होडारकर आल्मेदा गोवा मुक्ती संग्राम भाग घेतले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री श्याम बनेगाल नामनेचे चित्रपट अभिनेते आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण तशेंच दादासाहेब फाळके पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री बिबेम बेम्ब्रॉय ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री रोहित बाल नामनेचे फॅशन डिझायनर हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री बेनसी पिनवेरो दानी जी संजय मराठे नामनेचे संगीतकार हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री राजगोपाल चिदंबरम नामनेचे वैज्ञानीक आणि भौतीक शास्त्रज्ञ हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री रुस्तम सुनावाला नामनेचे स्त्रीरोग तज्ञ आणि प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री डॉक्टर अल्फ्रेड कॉस्टा ज्येष्ठ दोतोर हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री प्रिती नंदी ज्येष्ठ पत्रकार कवी चित्रपट निर्माते आणि राज्यसभेचे आदले सदस्य तशेंच प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेस्त श्री विक्टर मेनेजीस ज्येष्ठ बँकर हांकां मरण आयिल्लें आसा. हे सगळे प्रस्ताव आमी सभागृहात मानून घेवचे. जस्ट एन एडिशन जे आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट टू एड द नेम ऑफ आगा खान द फोर्थ. When the Prime Minister has mourned about his death, it's because Aga Khan was a successful businessman and a philanthropist, and he founded Aga Khan Development Network, which operates in 30 countries and employs over 80,000 people. So kindly add his name. Yes. Right. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवचे. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले. हय. ह्या सभागृहाचे भावना तांकां कुटुंबा मेरेन कळुया. 1 मिनिट स्तब्ध मेळुया.
बसून घ्या. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृह मुखार दवरता. हे सभागृह माननीय कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हांचे एशियन बिशप कॉन्फरन्स महासंघाच्या अध्यक्षपदी प्रतिष्ठीत भूमिका विस्तारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हो एक हो क्षण गोंय आनी भारत खातीर खऱ्यांनीच एक अभिनंदनाचो क्षण जावन आसात. श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय गोंयच्या मुक्ती संघात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक जाणी अत्यंत घाटाच्या रानांत अंडरग्रावंड रेडिओ स्टेशन यशस्वीपणान चलोवन गोंय मुक्ती संग्रामा खातीर दिल्लें म्हत्वाचें योगदान ताका लागून 2025 वर्सा खातीर प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री आर्मादो आग्नेलो कुलासो फुटबॉल खेळाच्या प्रतिष्ठीत क्षेत्रांत श्रेष्ठत्वान मेळोवन पयले गोंयकार थारिल्ल्या खातीर तांणी जीवन गौरव श्रेणीत 2024 वर्साचो प्रतिष्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. ग्रँडमास्टर श्री कुकेश डिंग लिनायक हांगावयल्या सगळ्यांत ल्हान वयाचो वर्ल्ड चॅम्पियन्स जावन इतिहास घडिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. इस्रोत 100वें रॉकेट प्रक्षेपण केल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. गोंयचे वरिश्ठ वैज्ञानीक डॉक्टर पवन देवांग आणि डॉक्टर राहुल मोहन हांगा प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय विज्ञापन पुरस्कार 2023 फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. श्री माधव गाडगीळ वरिश्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ पर्यावरण संरक्षण आणि धोरणां खातीर अशें ताणें केल्ल्या आजीवन कामगिरी खातीर संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यशाळेंत 2024 वर्साचो चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हणून तांचे घोशीत केल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. मुकेश थळी नामनेचे लेखक अनुवादक आणि कोशकार जाणें फाटल्या 4 दशकां सावन कोंकणी साहित्याक योगदान दिलां त्यांच्या कोंकणी निबंध पुरस्कार रंगतरंग हांच्या खातीर तांकां प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले तांचे अभिनंदन करतात. डॉक्टर शिवानंद बांदेकर गोंय वैजकी विद्यापीठाचे नामनेचे डीन प्रशिक्षण प्रशासनाक सगळ्यांत बरो डीन म्हणून प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय उपलब्धी पुरस्कार 2024 फावो जाल्ले तांकां तांचे अभिनंदन करतात. श्री भुवनेश्वरी सुरेश जाधव 38व्या राष्ट्रीय खेळांतले कलगरी पट्टूच्या कैपुरो विभागांत भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. कुमारी मालायका वाज नामनेचे वन्यजीवन चित्रपट निर्मिती तिच्या विचार प्रसार म्हायतीपट स्क्रिनींग झोन ह्या खातीर ग्रीन ऑस्कर म्हणजे प्रतिष्ठीत पावंड्याचे पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. श्री महेश दिवेकर पांगरभूंय ह्या कोंकणी दिसाळ्याचे संपादक हांकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन प्रतिष्ठीत लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. साईनाथ उसकईकर रशियाच्या तास्कन प्रजासत्ताकाच्या 20व्या कझान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक फुटप्रिंटिंग ऑफ द रोड नावाच्या रशियन भाशेच्या लघुपट खाशेलो पुरस्कार फावो जाल्ले तांचे अभिनंदन करतात. श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री 37 आंगले हायर सेकंडरीच्यो शिक्षिका तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ले तांचे अभिनंदन करतात. एथन बाज राष्ट्रकुल बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप स्पर्धेंत 2024 श्रीलंका हांगा 16 वर्सां खातीर सब ज्युनियर उक्त्या श्रेणीत भारता खातीर भांगरा पदक मेळोवन दिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. उत्तराखंड हांगा जाल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा स्पर्धेच्या बायलांच्या सिंगल स्क्वॅश प्रकारांत श्री आकांक्षा साळुंके हांगा भांगरा पदक फावो जालां. श्री रामा धामस्कर आणि श्री नितीन सावंत हांकां मेन्स बीच व्हॉलीबॉल प्रकारांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. टायम 5 मिनटांनी वाडयता. श्री स्नेहल कवटणकर श्री कश्यप बखले हांणी अरुणाचल प्रदेश आड रणजीक पंचायत दिल्ल्या
तिसऱ्या विकेटी खातीर केल्ल्या सर्वोत्तम कामगिरी खातीर तशेंच अंतीम मॅचीत नागालँड आड केल्ल्या 20 शतक आनी शतका खातीर तांकां अभिनंदन करतात. तशेंच श्री हेरंब परब हांणी नागालँड आड रणजी मॅचीत 5 विकेटी घेतल्या खातीर तांचें अभिनंदन करतात. श्री साई वारकरी संघ गोंय हांचे बोडगेश्वर मंदिर म्हापसा मा श्री वैष्णोदेवी भवन जम्मू मेरेन केल्ल्या इतिहासीक पदयात्रे खातीर तांचें अभिनंदन करतात. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवया. Pronounced it. Yes. It is there already in the business, Yes, but you have not yeah. pronounced. Yeah, add कर. Yes. Yeah. सांगा तू कॉलिंग add कर. Okay. अभिमानाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले. हां. सभागृह 2:30 पर्यंत स्थगित करतो कामकाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात